आयोजित केलो आणि मेन म्हणजे कितें आसा हो जो विशय आता उल्लेख केलो आणि अरुणा राणेन एकदम बरे कामां आमी पळयतालो कित्याक कमी लोक गावतात ज्या तरेन तेंचे एक वेगळे सेल्फलेसली वचून सगळे कडेन ह्या तरेचे विशय मांडटा। तुमकां इतलें सांगपाक जाय जाल्यार हांव बी काल वाळपयत आशिल्लो पूण कितें आसा प्रेशर आमचेर इतलें आहा आमचें काम फुडें व्हरपाक आनी एक वेगळे दृश्टिकोनात आमी काम करता। आमची महिलांक बी त्या तरेचो सरकारांतल्या माध्यमांतल्यान फेसिलिटी गावची ह्यो सगळे जे विशय तुम्ही पळयतात आनी हांव आयज महिला आनी बाल कल्याण मंत्री असल्या कारणान हेल्थ मिनिस्टर असल्या कारणान आमी जेन्ना जेन्ना लोक येता आमचे कडेन आनी आपलो पर्सनल आमचे विशय मांडटा की बाबा आपल्याक हो प्रॉब्लेम जाल्लो आपल्याक ते परवडना आपल्याक ते मेडिसीन फुडें घेवपाक परवडना हांवें जेन्ना निर्णय घेतलो की वाळपयचे लोक कित्याक म्हणून गोवा मेडिकल कॉलेजान वचूंक जाय डायलिसीस घेवपाक हांगाच आमी डायलिसीसची सोय घेवंक जाय। पयर आमचीच एक महिला येवन सांगली बाबा हांगा डायलिसीस आमी घेता पूण डॉक्टर रेग्युलरली म्हयन्याक येना आनी म्हणून आमकां परत गोवा मेडिकल कॉलेजान वयचें पडटा आनी म्हणून हांवें मागीर ते कंपनीक आपूण हाडून सांगलें की हांगा डॉक्टर जे जे खंय सेंटरान डायलिसीसाक म्हाका रिपोर्ट जाय त्या सेंटरांतलो की आमकां ते डॉक्टरान थंय रिव्यू ते पेशंटाची घेवपाची गरज आसा आनी तो रिपोर्ट म्हाका जाय तो जेन्ना येता काय येना तेज्या भायर पयलीं काय आशिल्लें की आमी तेंच्या माध्यमांतल्यान कांय लोक इंजेक्शन जे लागतात ते भायल्यान हाडटले। आमी जे सांगलां की सरकार जे आहा ही 2-3 गोष्टी उलयता की फिनिक्स क्लबान योग्य तरेचो फोरम तयार केला आनी सरकार जे आहा आमकां हांव जेन्ना बसता केन्ना केन्ना लोकांक दिसता की हांव चड उलयना कित्याक हांव ते नोट करीत आसता कित्याक ते नोट मागीर म्हाका सोमारा गावता म्हाज्या हातीन आनी मागीर ते नोट घेवन आमी ते जे जे कोणा कडेन उलोवंक जाय ते घेवन आतांच हांव डायरेक्टर कडेन उलयतालो आमची पयलींची डायरेक्टर जी आशिल्ली की ह्यो गोश्टी आतां डॉक्टर जे आहा हे डॉक्टर जर वाळपयचो परिसर आहा आमचो श्रीमंत परिसर न्हू आमी हॉस्पिटल बांदले 40-1 कोटीचे हॉस्पिटल माझ्या पयले टर्माक आमी बांदपाचो आमी केले आनी ते आतां फुल्ली फंक्शनल करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा। काय प्रमाणात जाला पूण आनी काय गोष्टी करपाचे आमचो प्रयत्न फुडल्या इलेक्शना पयलीं फेज 2 ब्युटिफिकेशन आनी आमचे वाळपयचे हॉस्पिटल फूल फ्लेज आमी तेका फंक्शनल करतले आनी त्याच बरोबर हांव जो मंत्री जाला म्हाका काय फरक दिसना मंत्री म्हणून मंत्री जालो तर मतदारसंघात लक्ष आसूं जाय म्हणून हांव सगळ्या लोकांक विनंती करता की हांव सगळे व्हॉट्सएप ग्रुपार घालता पूण प्रॉब्लेम कितें आसल्यार तो प्रॉब्लेम म्हाजे कडेन पावपाचो तुमी तुमच्या कावन्सिलरच्या माध्यमांतल्यान तुमी प्रयत्न करूं जाय। हांगा बी आमची बरी डायनॅमिक कावन्सिलर आहा परवीन आमचो सरफराज आहा अख्तर आहा रामदास आहा हे सगळे धडधडाडीचे लोक आपल्या लोकांक व्यवस्थित सांबाळटा आनी हांव बेश्टें म्हणना म्हाका तेंको आहा म्हणून कारण तांकां त्या तरेचो अनुभव आहा। बाकीचे बी कावन्सिलर दुसरी परवीन बी आहा आमची सैजीन आहा हे सगळे लोक काम करपी लोक एकदा काम हातीन घेतले की ते फोन बंद करिना जो पर्यंत ते जायना तेजे रेकग्निशन फर्स्ट टाइम इतिहासान गोवा मेडिकल कॉलेजाचे आयज आमचे असेंब्लीन चर्चा जाली जे खंय सगळे लोक उलयले एक मनीस वायट उलोवंक ना कारण प्रत्येकाचे खंय ना खंय कनेक्शन आसता गोवा मेडिकल कॉलेज। हांव मानता काल आमच्या घरान एकटो भुरगो काम करता तेजो भाव बरो ना पूण ताका स्ट्रेचरार दवरला नाइलाज कित्याक जाय ते इतलो लोड गोवा मेडिकल कॉलेजाचेर येता म्हणून आमी नवीन हॉस्पिटल आमी हातीन घेतले नवे कॅन्सराचे हॉस्पिटल हातीन घेतले एक वुमन एंड चायल्ड ब्लॉक मदर एंड चायल्ड ब्लॉक घेवपाचो आमचो प्रयत्न जे काही सगळे स्पेशलिटी मदर एंड चायल्डच्या दृश्टिकोनात आमी ते थंय उबारपाचो आमचो प्रयत्न आहा।